उदय फॉर्म भरला मेयर म्हणून सेकंड टायम कितें प्रायोरिटीज आसतल्यो? तशी प्रायोरिटी खूप आसा. म्हणजे कामाचो एक रिपोर्ट कार्ड पळोवन म्हाका म्हाज्या लिडरान बाबुशान परत एकदां म्हाका संदी दिली. त्या बद्दल हांव तेजे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाजे सगळे कॉर्पोरेटर्स सदांच म्हाका तेंच्यांनी हेल्प केलो, सदांच म्हाका कामाक हेल्प केलो, म्हाजे बरोबर रावले. आनी तशें ते ऑफिसर कमिशनर जावं बाकी सगळे तांकां पयलीं हांव थँक्यू म्हणटा. आनी बाबुशान बरे विश्वासान परत म्हाका एक टर्म दिलो डेप्युटी मेयर म्हणून राक्षी करपाक. एका चान्स पार्टीन हें केलो, ताचें नांव नॉमिनेट केलें. तेणें आमी दोगांयनी आतां फॉर्म भरला. आनी जें काम उरलां, कामां चालूच आसतलीं, कामां ही सोंपना. लोकां खातीर हांव सदांच एवेलेबल आसतलो. खुबशीं कामां जावपाचीं आसा. पावसा परत हो पावस परत लागीं पावलो. ह्या पावसाची तयारी करूंक जाय. पावसान परत पणजे बुडूंक जायना. मळां फ्लडींग जाता तें जावंक जायना. हेजी आमकां तयारी परत करची पडटली. ह्या कामांक चड सगळी प्रायोरिटी तेका चड आसतली. आमी ऑलरेडी काम सुरू केलां. 1 तारखेच्यान मार्चांतल्यान डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स आमी ऑलरेडी सुरू केल्ले आसा. आनी बाय एप्रील टार्गेट दवरला की पणजेच्यो सगळ्यो ड्रेनी ज्यो आसा, फ्लडींग पॉयंट सकट ज्यो ड्रेनी आसा त्यो पयलीं कंप्लीट करतले. मागीर वॉर्ड वायजूय सगळ्यो ड्रेनी आमी लिफ्ट करपाक घालतले. म्हणजे पावसाची तयारी ना, ट्रिमींग ऑफ झाडां ट्रिमींग करपाचें तें काम आमचें चालू आसा. म्हणजे सगळें काम आमी प्रायोरिटी बेजीस चालू आसतलें. आनी हेका कामाक म्हाजी चड प्रायोरिटी आसतली. आज ऑनरेबल एम.एल.ए. पणजे आनी पार्टीन म्हजेर विश्वास दाखोवन आज म्हाका नॉमिनेशन करपाक लायलो. हो सगळो विश्वास म्हजेर दाखयला. ताजेर हांव फूल पार्टीचे आनी एम.एल.एचे विश्वास दवरून कामां फुडें व्हरतलो. मेयराक फूल सपोर्ट करप आनी सगळे पणजेचें काम करतलो.